two nominations. Both are for Mr. Uday Vaman Madkekar. Okay. One is proposed by Mrs. Shubhda Ramesh Shirgamkar, and the other one by our present mayor, Mr. Vittal Choprekar. Both are for Mr. Uday Madkekar. Similarly, for the post of deputy mayor, we have received two nominations, both for Srimati Fasila Maskanis. Okay. One is proposed by Lata Parekh, the other one by Mr. Rahul Rotikar. Okay. So these are the declared candidates, the only candidates I think, to withdraw their proposals. Okay. Since we have received two proposals, and as is the tradition, one is I think one is to be withdrawn, right? So that the only proposal can be finalized. Okay. So next 15 minutes I give for withdrawal of proposals. Okay. मडकईकर एका कॉंग्रेच्युलेट करता, तशेंच आमचे डेप्युटी मेयर पास्कोलेन एकाय कॉंग्रेच्युलेट करता आनी फुडें तेणी आमी सगळ्यांनी मेळून बऱ्या भशेन सगळे पणजेची बऱ्या भशेन कामां करपाची सगळे एकठांय जावन. तशेंच हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. पयलीं आमचो पॅनल लिडर बाबूश मनसरात हाणें म्हाका एक संदी दिवन मेयराची फाटल्या वर्सा मेयर म्हणून काम करपाची संदी दिल्ली. तशेंच आमचो पणजेचो एक्स MLA सिद्धार्थ कुंकळकर हाकाय थँक्यू म्हणटा. ताणें ताजो बऱ्यापैकी सपोर्ट आशिल्लो आनी फुडेंय आसतलो. तशेंच आमचे सगळे कॉर्पोरेटर्स, आमचे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तांच्यांनी बऱ्यापैकी आमकां सपोर्ट दिल्लो, म्हाका सपोर्ट दिल्लो. परत एकदां हांव आमचो नवीन मेयर उदय मडकईकर बाब आनी डेप्युटी मेयर पास्कोलिना हांकां परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता. हांव प्रपोज करता आतां द नेक्स्ट कमिटीज आमची जे 4 कमिटीज आसा CCPचे हांव प्रपोज करता. आय प्रपोज स्टँडींग कमिटी द फॉलोइंग आर द मेंबर्स: उदय मडकईकर मेयर, सेकंड मेंबर इज राहुल लोटलीकर, थर्ड दिनेश सरगांवकर, फोर्थ शेखर देगवेकर, फिफ्थ दीक्षा माइंडकर, सिक्स्थ Soraya Pinto Makija, and deputy mayor as a special invitee Pashkoala Mascarenhas. I nominate the following members of the market committee: Shubhda Shirgamkar chairperson, Margarita Coelho, Manisha Manelkar, Lata Parekh, Rekha Kamble, Vasant Akshikar. I nominate the following personnel for the PWD committee: Vittal Choprekar chairman, Nazareth Cabral, Margaret Coelho, Lata Parekh, Vaidehi Naik, Diksha Mainkar. And the last committee, that is Women and Child Development, I propose Lorraine Dias as the chairperson, Pashkoala Mascarenhas deputy mayor as a member, Lata Parekh, Reshma Karishetty, Aarti Halankar, and Vaidehi Naik. And humbled to represent as deputy mayor of CCP. I accept the responsibilities bestowed upon me. I shall work to the best of my competence and knowledge. I would like to thank our leader, Sri Athanasio Babush Monserrat, for entrusting me with the privilege of serving as the deputy mayor. And I hope he will continue to guide and support me to perform my duties efficiently. उदय मडकईकर सपोर्ट ना, ऑलरेडी तो अनुभव दिल्लो आसा, ताका आनी हांवें सपोर्ट करपाची गरज ना. ओके. सो तुमी BJP पॅनलांत आनी कोण मेंबर दिसना तुमच्या खबर ना. हांव काय BJP ना, हांवें BJPंतलो रिजायन दिला आनी सो ते येवना कित्याक तें म्हाकाय खबर ना. पूण ते काल म्हणटाले की तुमचें रेजिग्नेशन हेज्यान एक्सेप्ट करूंक ना. BJP प्रायवेट कंपनी न्हू, एक्सेप्ट जावं तेंचे कडेन बॉन्डूय सायन करूंक ना. आनी बाबा म्हाका ते हे जाले शिवाय रिलीव करचे ना, तसलेंय कांय ना न्हू. ही म्हाजी खुशी की रेजिग्नेशन दिवपाची. हांवें ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिलें, सो ते म्हाका कावंट करूंक सोदता आपले. हांव ऑलरेडी रेजिग्नेशन दिलें तें खबर. प्रायवेट कंपनीन बी आसत जाल्यार ते तूं बॉन्ड बी सायन करता. हांगा तसलें कांय ना न्हू. जाल्यार फाल्यां सगळीं 2 जाण आमदार जे रिजायन जाल्या काँग्रेसींतल्यान, सो ते काँग्रेसीन तेंच्यांनी फाल्यां म्हणून येताले आमी एक्सेप्ट करूंक ना, तुमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन फायल करूं येता. पूण जावंक ना न्हू तशें. तें रेजिग्नेशन ऑटोमॅटीक दिलें की इट इज एक्सेप्टेड. सो तुमी आतां पार्टीच्या एका खंयच्याच अवॉयड जावपाक? हांव पार्टीच्या एका वर्सभर जालें, पार्टीच्या एका हांव खंयच एटेंडूच जाय. सो तुमी बाबूश म्हणटा पॅनल बी जॉयन बी जावपाक? ना ना. सो इंडिपेंडंट काम करपाची प्रत्येकाची वेगळी हें आसा. त्या प्रमाणे लोकांनी आमकां निवडून दिला कामां करपाक.
अशें न्ही की कायद्यान बरयल्लें आसा कमिशनर पावर, जरी कमिशनर पावर आसा तरी आमची जबाबदारी आसा कामां करून घेवपाची, कामां करपाची, कशे पद्दतीन करपाची हांव सगळें जाणा. हांवें आतां तुमकां सांगलां म्हाजें फ्रंट फुटार हांव खेळटलो म्हणून. हांव केन्नाच लोकां खातीर लोकांची कामां करपाक म्हाका कोणा कडेन सुद्दां संघर्श पडल्यार सुद्दां उपकारता, पूण हांव लोकां खातीर सदांच हांव झगडून कामां करतलो. हें हांव सगळ्यांक पणजेच्या जनतेक, पणजेच्या लोकांक हांव तुमकां खरें आश्वासन दिता. आज BJP पॅनलान तुमकां बॉयकॉट केल्लो आसा, सो कशें काम फुडें व्हरतलो तुवें? ना, बॉयकॉट कित्याक केला तें म्हाका रिजनूच ना. काल एक्चुअली तेंच्यांनी आमी फॉर्म भरना सांगलेलें आनी काल तेंच्यांनी आपलो स्टँड क्लियर केल्लो. पूण आज खरेंच बॉयकॉट कित्याक केला तें म्हाकाय कळना. इलेक्शन बॉयकॉट करपाक गरजूच ना, कित्याक तेंच्यांनी फॉर्म भरूंक ना, काय ना. कावन्सिल तरेतलो 30 जाणांचें हें आसा. फाल्यां तांकां लोकांनी निवडून दिला, तेंची जबाबदारी आसा. जशी म्हाजी मेयर आनी डेप्युटी मेयराची जबाबदारी आसा तशी तेंची जबाबदारी आसा आपल्या वार्डान काम करपाची. म्हाजो तांकां सदांच हें आसतलो. म्हाज्या मनान तशें कांय ना. म्हाजें रिलेशन तेंचे कडेन सगळे कडेन बरें आसा. तेंच्या वार्डांनी, सगळ्या वार्डांनी, 30 वार्डांनी आमी डेव्हलपमेंट करूंक जाय. लोकांनी निवडून दिल्या ती अपेक्षा आमी काम करपाक जाय, तें काम हांव करतलो सगळ्यांनी. CCP कडेन पयशे ना का डेव्हलपमेंट करपाचे, सगळो डेव्हलपमेंट ना, स्मार्ट तें रॉंग. CCP एवरी इयर आमी आतां 5 कोटीचो, आमकां गेल्या वर्सा 5 कोटी बजेट आसलो, त्या पयलीं 5 कोटी बजेट आसलो आमचो. त्या भायर गोवोरमेंटानी आमकां 5 कोटी फंड दिल्लो. एवरी इयर आमकां 10 कोटी आमी डेव्हलपमेंटाक आमकां मोडपाचें आमकां पयशे मेळ्ळा. आतां 3 वर्सां जालीं आमी 5 कोटी आमचे आनी 5 कोटी गोवोरमेंटाचे अशे पयशांनी आमी डेव्हलपमेंट आमच्या आपापल्या वार्डांनी काम केल्लें आसा.